एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. 26 देव अशें म्हणटा, नुस्त मनीस सगळीं आपली पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूट सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो. तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनी उगडास करचो ना. प्रमाणीकपण चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नुस्त मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पर देव उलयता. पातके मनशां आपली नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नुस्त्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचें नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों. कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें, आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पर करतात तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करतां तें सारकें न्हय? वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक करता, देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूत सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता, तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल खोंडांत पडला, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालती विनोतीचो, म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर ठाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक भोगसणें मेळटा तुजे सवें, म्हणून परमेश्वरा आमी बुजतांव तुका. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत, राखणो आशेन आसता. त्या म्हूण म्हजो ओतमो दर्याक आंवडेवन रावता. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परमेश्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत, तारुणाची भरती. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमचीं सगळीं पातकां झाडून उडयात, म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस
तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक वोट्टें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत कदींच भितर सोरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमखणाच्या खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशें दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाड्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उप्रासलोलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बोडखणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. नियाळाक आदार. मिसाचें बलिदान एक सोमरुमणी, एक चराचें बलिदान, मोगाचो करार. ही सोमरुमणी दर दिसाक आमी समर्पितांव. त्या पासत ही समर्पणी भोव नितळ आनी निर्मळ जावंक आमी आमकांच पयलीं जेजूच्या हातान घालता. सगळ्या वायटांतलीं आनी अदीक करून पातकांतलीं आमी मेकळीं जाता आनी आमकांच आल्ताराचेर आमी भेटयता. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिनात आनी दुसऱ्याचो राग वो वायट घेवन मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमची भेटवणी संपूर्ण जायना. त्या पासत काळजान तावन आमी बक्षिता तेन्ना ह्या बलिदानाचो फळ आमच्या जिवितांत दिसून येता आनी जायत्यो मिलाग्री विजमितां घडूंक शकतात. आदल्या करारांत पयलींच भेटवणी कायनाचे देवान मांडून घेवन ना, कित्याक ताचें मन आनी काळीज देवा कडल्यान पयस आसलें. आपलेपणान तो भरलोलो, दुबाव देवाचेर आसले. त्या पासत आबेलाची भेटवणी मांडून घेतल्या म्हूण ताणें आबेलाक जिवेशी पासून मारलो. जायतो लोक मिसाक वचून देवान आपलें आयकूंक ना म्हूण देवाक सांडटात व प्रोटेस्टंट जम्यांत भितर सरतात. तांकां दिसता मिसाक गेल्यार देवान तांचें आयकूंक जाय, ना तर अशें उद्गारतात. मिसाक वचून कसलो फायदो आसा? देव आमचें आयकना. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, मिसांत वांटो घेतना देवाची खुशी कितें सोदूंक आनी त्याचे उतरा प्रमाणें जिवंक वावुरया.